आनी आतां खबरो विस्तारान. पत्रादेवी महामार्गार फोंडकुलां पडून सगळो रस्तो पिड्यार जाला. फाटली 2 वर्सां जायत आयलीं खड्डे पडून रस्ते पिड्यार जाल्यात. हाका लागून अपघातांचे प्रमाणूय वाडल्यात. रस्त्यार उदक मारचें आनी रस्ते सुरळीत करपाची थळाव्यांची मागणी आसा. ही मागणी घेवन थळाव्यांनी शुक्रारा पत्रादेवी महामार्ग आडयलो, जाका लागून गाडयांची बरीच गर्दी पडली. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. रस्त्याक खड्डे आहात आणि आम्ही ताका आता मेन आमच्या आडोवपाचें कारण म्हणजे आम्ही आता रोड आहा पळय ताका थंयसर आमी ताका सांगलेलें उदीक मार म्हणून. तेचो जो कॅन्टराचो जो कोण आहा ड्रायव्हर आहा तो म्हणपाक लागलो तुमी हांव मारिना म्हणून, हांव ह्या रोडाचेर मारता म्हणपाक लागलो. आमकां एक शाणपणां सांगूंक लागलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार आता 2 वर्सां जाय दिली रस्त्यार तुमी हांगाल्यान पयल्याच आसतले पेडण्या मेरेन म्हापसा मेरेन वचात सबंद खड्डे पडलेले आसात आणि एक्सिडंट कितलेशेच जायत जाता. सो आता काल राती सुद्धा एक वॉल्वो थंयसर तुमी पयल्यात थंय काय कितें सिग्नल नासल्यामुळे ती वयर चडोन खंयच्या खंय गेल्लेली आहा. आमचे डिमांड इतलेच आहा की रस्तो बेगिनात बेगीन ताका उदीक मारपाचें तेंच्यांनी आणि काम एकदम सारखें म्हणजे तांकां जो वन सायड करपाचें तेंच्यांनी. म्हणजे कितें करूंक वयता हेवटेनूय करूंक वयता आनी तेवटेनूय करूंक वयतात. सो मागीर कांयच मेळना ते. सो तेंच्यांनी तें काम बेगिनात बेगीन करपाचें इतलीच आमची डिमांड आनी कांयशें हें ना. हे आडे आमकां म्हटलें की कलेक्टर तो कॉन्ट्रॅक्टर मामलेदार हे सगळे आता येतले थंय. सांजचे आमकां 3 आपयले तेंच्यांनी आणि तुमचे कितें कितें प्रॉब्लेम आसात ते आमचे सॉर्ट आउट करया म्हणून सांगले तेंच्यांनी. हे तेंच्यांनी लास्ट डिसिजन दिले आणि ट्रॅफिक सोडा म्हणपाक लागले. कितें इशू आहा तुमच्या हांगा? आमचो इशू हे उदीक मारिनत, सगळे घरांनी सगळो धुल्लो वयता काय ना. रोड खंयच्यान कितें आमकां सर्वीस रोड आसा काय ना. आमच्या थंयच्यान सकरावचो रोडा वयल्यान भायर सरता थंय कितें कशें आमकां फुडें कसो रोड कितेंच सांगानात. तेंच्या कडेन प्लॅन ना. कोणाक विचारल्या खंयच्या इंजिनियराक ते सांगता तो हमको कुछ मालूम नहीं, उनको पूछो, हमको इतना ही काम दिया. असे धाकटे कोणच सांगाना खंयचो मेन कोण साहेब आणि कितें कोणच सांगाना. आता तुमची डिमांड आणि ते हे भायले लोक आसा ते आमकां फुडले सांगता. आमकां लोकलांक काल आमचो एक भुरग्याचे एक्सिडंट जाले कितें काय म्हटले हांकां तर ते उलोवंक रेडी ना. थंय तांकां सांगले थंय एक्सिडंट जालो त्या स्पॉटार मातशें हे करून घ्या, मातशी माती घाला. पण तुम्ही सुद्धा आता पळोवंक शकता थंय कशें कितें जालें ते. तर ते पळोवंक ना तेंच्यांनी काय ना. सकाळी तांकां उदीक मारपाक सांगले ते मारूंक रेडी ना. जर फाल्यां सकाळी जर आयज म्हणजे तेंचो जर तुमचो विशय जर सॉर्ट आउट जर जावंक ना जाल्यार परत तुमी रस्ता रोको करतले? हय येवपाचेच पडले न्हू सर, येवपाचेच पडले. तेंच्यांनी आतां सांगलेत न्हू करता म्हूण. येवंक ना जाल्यार फाल्यां मागीर येवपाचेच पडले न्हू. तुमचो डिमांड कितें आहा? डिमांड आमकां आतां तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमी एक आमचे कितें डिमांड आहा ते बरोवन घेतले आणि वयतले. आतां 3 3:30 आपयले तेंच्यांनी. कॉन्ट्रॅक्टर येतलो आणि ते तेंचे आसतलेच न्हू सगळे.